वेर्णा ते देस्तेरोवाडो मेरेन जायका प्रकल्पाची उदका पायपलायन 4 म्हयन्यां भितर सुरू जातली आनी हाका लागून मुरगांवांतली उदकाची समस्या सुट्टली म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान विश्वास उक्तायला। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। बरोबर न्ही, एक व्हडलो संप तो 5,000 होतो आनी दोन एक आमची पयलींची ओल्ड आसली ती पिड्यार जाली 750ची इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आनी ती परत आमकां न्यू जाय कारण थंय उदकाचें आमकां बऱ्यापैकी इतली सगळी कॅपॅसिटी आसतना हांव सांगता की आमी दिसाक 2 ते 2.5 वरां लोकांक उदक सोडूनय आमकां 2च दीस मेळटा तें म्हणजे 2 दीस आमचे म्हणजे आयज उदक फूल येयलें एक दीस सोडलें सांबाळून सोडलें जाल्यार दुसरो एक दीस सोडूंक शकता तिसरे अडचण जातली तर ही लायन जाली जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम आसपाना। लोकांक सदांच सांगल्या उपरांत दिसता की बेगी जावचें आमकां दिसता न्ही लोकां खातीर एक ते रेल्वे क्रॉसींग आसलेलें दाबोले ताका अडचण आसली तें आमी सोल्युशन काडलें। आमचे पियूष गोयलजीं कडेन एकदां उलयलो प्रमोद सावंत उलयले डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आनी हांव वचून मेळ्ळो तांकां एकदां आनी तांच्यांनी इल्ली डायरेक्शन दिल्या उपरांत ते क्लियरन्स रेल्वेचे मेळ्ळे कारण सादारण रेल्वे आनी इवन ते क्लियरन्स थंयच्यान हाडपाक म्हाज्या ऑफिसांतले ऑफिसर हांवें हुबळी धाडलेले तेंचे परमिशन घेवन CMचे आनी मिनिस्टराचे थंय गेल्या उपरांत तेंच्यांनी तें परमिशन दिलें। आतां तो धाकटोसो एक ब्रीज आहा म्हणजे क्रॉस करपाक पुंच्यान रेल्वे वयता ते म्हाका दिसता 14 की 15 तारखेक ते हें करता इन्स्टॉल करता ते म्हणजे बसयता ते रेडी केला फॅब्रिकेट केल्ले आहा ते बसोवपाचें आसता फावंडेशन आनी मागीर आमचे 2 बुस्टर आनी फुडली उरलेली लायन हायवेच्या रोडाकय लागून थोडी अडचण येयल्ली हो विशय आयज मिनिस्टराक सांगपाक हाडलो। मिनिस्टर आयज उतर दिला म्हणजे एक्चुअली पुनर सांगल्यार जावपाचें काम पण तेंच्यांनी एक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवचें एक विजीट मारची आपल्या टिमीक घेवन येवचें जेणे करून थोडेंशें काम एक्सपर्टायज जावपाक बरें पडटलें आनी तेच्या लक्षांत येतलें म्हणून मिनिस्टराक आपलो तो येयलो ताका देव बरें करूं म्हणटा। प्रकल्प जो फाटलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका आमी टर्मिनेट केलो नवो कॉन्ट्रॅक्टर आमी विब्रोक जवळ जवळ 35 कोटीचें काम दिलां जें साळावले साकून साळावले 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा जायकाचो ते वास्को म्हटल्यार आनी आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा मुरगांव मतदारसंघात आनी आमचे मिलिंद बाबाचे तितूच प्रयत्न आसा रस्ते लायट आनी उदकाचो विशय जायकाची जी ओवरहेड टँक आसा ग्रावंड लेवल रिजर्वर आसा जे रेल्वे क्रॉसींग आसा ही कामां कंप्लीट करपा खातीर आमचे 2 कॉन्ट्रॅक्टर आसा विब्रो आनी लक्ष्मीक जे रेल्वे क्रॉसींग जे पायपलायन घालपाचें काम लक्ष्मीक कॉन्ट्रॅक्ट पडलेलें आसा आनी विब्रोक एन्टायर 35 कोटीचे साळावले साकून वास्को म्हटल्यार हें विब्रोक काम पडलेलें आसा आनी आमी तांकां काम दितना सांगलां डिसेंबर 2020 हें काम कंप्लीट करचें पूण आनी एक 2 म्हयने वयतले कित्याक फाटले दीस जे आसले हे कोरोना महामारीचे दीस आसले तेन्ना मातशें हे तांकां लेबराचो प्रॉब्लेम आसलो आनी 2 म्हयने एक्स्ट्रा वयतले पूण म्हाका दिसता आमी डिसेंबरांत जाल्यार तीच आमी तारीख घेवन बसल्या तेंचे कडेन आमी सगळीं जी पेंडींग म्हणजे उरलेलीं कामां आसा 35 कोटीची ती आमी कंप्लीट करतले चडांत चड जानेवारी लास्ट वीक म्हटल्यार सुद्दां ही कामां कंप्लीट कित्याक चडशीं ओवरहेड रिजर्वर जे आसा तेंची कामां चड पेंडींग आसा आनी तो पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर ते लास्ट टाकी तेणी हें घातलें फावंडेशन घातलें टाकी बांदतना तेणी तो काम सोडून गेला आतां त्यो थोड्यो आमकां डेमोलिशी करची पडटल्यो कित्याक त्यो डेंजर कंडिशनाक आसा खूब कडेन आमी 2-3 हांगा न्ही बाकी कडेन 2-3 कडेन पळयले आमी त्यो डेंजर पोजिशनां आसा थोड्यो आमकां डेमोलिश करून नवीन मारची पडटल्यो।